साळगाव वाठारात रुक्मिणी राठोड हे बायलेचो तिच्या घोवान गळो चिरून खून केलो। ही बायल मूळ कर्नाटकाची असून ती सध्या मुड्डवाडो साळगांवां रावताली। खून केल्या उपरांत ते बायलेचो घोव विनोद राठोड पुलिसांक शरण आयलो। घोव बायले मदीं सदांच झगड्यो जाताल्यो, ताचे वेल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। साळगांव पुलिशेन हे घडणुकेचो पंचनामा करून फुडलो तपास सुरू आसा। सर आज मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर एक मर्डर जाला, तुम्ही इन्फॉर्मेशन आमकां कितें दिताचे? एक फॅमिली रावताली राठोड म्हणून। तेन्ना इन्फॉर्मेशन आयली की घोवान बायलेक मारला म्हणून। सो आमी इमिजिएटली स्पॉटार गेले हांगा आनी घोवाक आमी कस्टडीन घेतलो। मागीर कळ्ळें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की घोवानूच बायलेक मारलो बिकॉज तेंची परत झगडी जाताली, पॅटी कॉरल्स अशें जाताले ते झगडी पयशाचेर। सो त्या रागा भरान मारलो असो घोवान सांगला। आमी फर्दर इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा, कस्टडीन घेतला। सो तो मारलो आनी पुलीस स्टेशनार येयलो? हय। सो कित्याक कितून मारला कितें? वेपन यूज केला, नायफ मेळ्ळा आमकां ते स्पॉटार। खंय कळ्याक? हांव पोस्टमॉर्टम केल्याकूय कळटलें एक्झॅक्टली खंय इंजरी जाता। ताका अरेस्ट केला न्ही? कस्टडीन घेतला ताका इंट्रोगेशनाक। FIR रजिस्टर केला अंडर मर्डर। आतांच आमकां कळ्ळां की हांगासर एक बायलेची मर्डर जाल्लेली आसा म्हणून। तुमकां फुडें दिसता पळय त्या घरान एक कपल रावतालें, फाटले 3 म्हयने जाले। ते घोव बायलां भितर कितें तरी आर्ग्युमेंट जालो आनी त्या आर्ग्युमेंटाचें लास्ट रिजल्ट जालें की घोवान ते सुरी तोपली अशें आयकता आनी निमाण आपुणूच सरेंडर जाल्लो आसा। हें अशें जावप म्हणल्यार खूब वायट, सगळे कम्युनिटीक वायट दिसलेलें आसा। अशें जावचें न्हू म्हणून आमी खबरदारी घेवंक जाय। मात कोण केन्ना भाड्याक रावता त्या मनशाचो बॅकग्रावंड कितें आसता, खंय कितें झगडो आसता, मात तेका गुन्हेगारी प्रवृत्ती आसा काय तो शॉर्ट सर्कीट आसा हाय टेम्परार, कोणाक कांय खबर नासता। मग आयकलेले माहिती प्रमाणे ताका फाटल्या म्हयन्यांसून सांगलेलें की तुमची झगडी जाता, आर्ग्युमेंट जाताले, मातशें तुमी रूम सोडून वचात म्हणून। मिसेसूय सांगताले आमी ताका ऑलरेडी सांगला म्हणून, आनी 1 तारखेसून सोडून वचपाचो आसलो। पळय आयज ही घटना जाली। घटना खरीच वायट जाल्लेली आसा। सो केन्ना घडली घडणूक ही? दनपारां घडलें म्हणून, म्हणजे जेन्ना भुरगीं स्कॉलाकसून आयलीं तेन्ना कळ्ळें। सध्या आमी आसात मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर आनी हांगासल्यानूच एक खून जालेल्याची, एक मर्डर जालेल्याची घटना जी आसा ती मुखार येता। पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर एका रेंटेड रुमान रावपी एका घोवान आपल्या बायलेचो खून केलेलो आसा। खून करपाचें कारण म्हटल्यारूच डेली ज्यो हांच्यो झगड्यो जाताल्यो, ह्याच कारणा वयल्यान खंय तरी आयज एका घोवान आपल्याच बायलेचो गळो आसा तो चिरून बायलेचो मर्डर केलेलो आसा आनी मर्डर करून स्वताक वचून ताणें सालिगांवच्या पुलीस स्टेशनान सरेंडर केलेलो आसा। दोगूय जी मूळ आसात ती कर्नाटकची जावन आसा आनी एकाचें नांव विनोद राठोड तर ताच्या बायलेचें नांव रुक्मिणी राठोड आनी दोगांयची वर्सां 40 जावन आसात। आनी सध्या स्पॉटार जी आसात ते सालिगांवचे पुलीस तशेंच SP तशेंच फॉरेन्सिक सुद्धा जी आसा ती पावलेली आसा आनी थोड्याच वेळान बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट करपाक येतली आनी इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ह्या इन्सिडंटाचेर चालू आसा।